देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. सगल्यांक काळीज आसा. आमी आमच्यो भावना काळजांतावन उक्त्यो करता. आमची भावना आमी आमच्या चड लागशिल्ल्या व चड मोगाच्या मनशांताय उक्त्यो करता. आयज इग्रोज मात जेजूच्या बोव पवित्र काळजाची समोरमणी करता. काळीज जावन आसा मोगाची एक व्हड खुणा. जेजू क्रिस्तान आमकां आपलें बोव वर्तें काळीज दिलें. आपलें बोव मोलादीक आनी पवित्र रोगोत आमच्या पातका पासोद वारोयलें. होच तो मोग जेजून आमचो केलो आपल्या बोव पवित्र काळजांतां. आयज आनी एक पावट आमकां शुभ वर्तमानान ल्हानविकायेच्या मुळ्यांचेर भार दिला. देव बाप आपूण गोरविश्ट ना हें उगडापें करता. तो ल्हानविकायेन आनी नम्रतायेन भरलेल्या मनशांक आपलो गूट उगाटो करता. गोरविश्ट आनी व्हडपणान भरलेल्यांक न्हय. थोडे जाणार जावन आसतात ओतोसोर भरलेल्या ग्लासा परी जंय आनी कितेंय घालूंक मातूय पूण सुवात आसना. तसली गोत आमच्या ताय जावंक फावना. दोंगरावेल्या प्रवचनांतल्यान जेजू आमकां खोशे मनान गोरीब ती सुभागी आनी काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली अशें आमकां सांगता. आमी क्रिस्तांव म्हूण आमच्या समाजान आमी व्हडलो दर्जो दाखयता. पूण आमकां चड गरजेचें जावन आसा जेजूचे शिकवणे उदेशी चलूंक आनी आमचो वावर समाजान जेजूच्या पावलांनी मारूंक. जेजू आमकां सगल्यांक प्रमाणीक गोरीब आनी बोव करून नितोळ काळजाची जावंक आमंत्रण दिता. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, कुशाल राव.